सगळ्या म्हापशेकारांक खबर आसा की येणाऱ्या 23 तारखेक 23 एप्रिलाक जे इलेक्शन आसा तेतून हांवें इंडिपेंडंट अपक्ष म्हणून हांवें म्हजें नॉमिनेशन फॉर्म फायल केल्लेलें आसा। आयज 8 तारीख सांजे 3 पर्यंत विड्रॉवलाची टायम आसा। हांव सांगपाक सोदता की हे विड्रॉवल म्हजें फॉर्म नॉमिनेशन विड्रॉवल करचें म्हणून म्हाजेर खूब प्रेशर हाडलेलो आसा। सगळे दोनोय सायडींतल्यान प्रेशर येता, वेदर इट इज फ्रॉम रुलींग पार्टी ऑर ऑपोजिशन पार्टी। ह्या सगळ्या कडल्यान जेन्ना हे येता प्रेशर येता तेन्ना हांव बी मातसो कन्फ्यूज उरलो। म्हाजें हरशीं दृढ निश्चय केल्लो आसा की हांव इलेक्शनाक रावतलोच, म्हटल्यार कन्फ्यूज जावपाचें कारण हे सांगपा खातीरूच ही प्रेस कॉन्फरन्स मागयल्या। काल एकटो भुरगो आयलो, फर्स्ट टायम वोटर, तो 12वी पास जाला आनी तो म्हाका म्हणटा, भाई आमी मेजॉरिटी रिलीजनांतले, म्हापशान ह्या फावटी आमी आमच्या रिलीजनांतलो कॅन्डिडेट जिखून हाडुया आनी जो मायनॉरिटी रिलीजनांतलो कॅन्डिडेट आसा ताका आमी हरोया। हांव कितें म्हणटा की हे विचार प्लांट कोण करता? म्हापशाचे जे रिप्रेझेंटेशन आसा ते रिलीजन जात हेचेर जावचें न्ही, हें म्हाजें म्हणणें आसा। म्हाजें म्हणणें आसा म्हापशाचें रिप्रेझेंटेशन जे जातलें एसेंब्लीन तें स्वताच्या कॅपेसिटीचेर जावंक जाय, कमिटमेंटाचेर जावंक जाय। तो भुरगो जो 18 वर्साचो आसा, फर्स्ट टायम वोटर आसा, तो जर अशें विचार करता जाल्यार सगळ्या म्हापशांतली जनता कशी विचार करता आसतली? म्हणटकूच म्हाजें विड्रॉवल करपाचें जे हे आसा पळय, म्हाजेर जो आरोप केलो वयता, म्हाका लेटरां धाडली वयता, म्हाज्या नांवान व्हॉट्सएप केलें वयता, त्यामुळे हांव सगळ्या म्हापशाच्या जनतेक सांगपाक सोदता की म्हाजो गोल सिंपल आसा। हांव म्हापशाचें नेतृत्व आमदार म्हणून करपाक सोदता। म्हाका कितें व्हडलें कितें घबाड करपाचें ना, बाकीच्यांनी केल्या तशें। पेपरान खूब जाणांची आपली एसेट्स दाखयलेली आसात, कोण म्हणटा 35 कोटी, कोण म्हणटा 3.5 कोटी। म्हाजो विशय, म्हाज्या वडिलान दवरलेली म्हाजी प्रॉपर्टी, म्हाजे कितें वेव्हार आसा तेतून हांव खूश आसा। म्हाका जाय म्हापशाची सेवा करपा खातीर। म्हाजे विचार व्हेरी सिंपल आसा। हांव येणाऱ्या 2-2.5 वर्सांत जे कितें हांव जे काम करूं शकतलो ते इफेक्टिवली करतलो। म्हाजे जातीचेर किंवा म्हाजे धर्माचेर म्हाजेर इलेक्शन हांव लडयना। म्हाजो एकमेव विचार आसा की म्हापशान जे कितें 20 वर्सांन आमी फाटीं पडल्या ती जी एक्टिविटी आसा, जे कितें फुडें काडूंक जाय, आमकां इनिशिएटीव घेवंक जाय, ते चालीक लायतलो की ह्या 2-2.5 वर्सां खातीर जो टर्म आसा तितून म्हाजेर विश्वास दवरचो। हांव जिखून हांव म्हापशा खातीर काम करून दाखयता। सपोज जर हांव नॉन परफॉर्मर आसा अशें दिसता जाल्यार फुडल्या जेन्ना रोखडीच 2 वर्सांनी निवडणुका येतली तेन्ना तेंच्यांनी ह्या जे दुसरे जे कॅन्डिडेट आसात तांकां जिखून हाडूं येता।